नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार। आयज वर्ल्ड हॅपीनेस डे। संवसारीक खोशये दिसाची तुमकां सगळ्यांक हुनहुनीत परबी। हांव गौरीश परब आमोणकर दनपारच्या ह्या मुखेल खबरांक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। संवसारांतल्या खोशी आशिल्ल्या देशांमदीं भारत 136व्या सुवातेचेर। आयज फाल्यां करीत निमाणो भाजपाक मेळ्ळो मुहूर्त। 24 मार्चाक नवे सरकार येतले अस्तित्वात। कोरोना दुयेंतींचे प्रमाण पावले 2%चेर। 24 वरांत वट्ट 5 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद। वाळपय अवकाळी पावसाचो शिवर। काजू बागायतीचेर जावंये परिणाम। कोडार बेतोड्या एका तरणाट्याक बडोवपी 2 पुलिसांक केल्या निलंबीत। म्हापशेचे लोहिया मैदान जाला बेवड्यांचो अड्डो। जळीमळीक पातळ्यात सोऱ्यांच्यो बाटल्यो। ह्या वर्सा 20 मार्चाक संवसारीक खोशी दीस। फिनलँड सेगीत 5वे फावट संवसारांतल्या खोशी आशिल्ल्या देशांमध्ये पयली सुवात मेळयल्या। त्या उपरांत डेन्मार्क आनी आयसलँड, स्वित्झर्लंड आनी नेदरलँडाचो नंबर लागता। भारत ह्या वळेरेंत 136व्या सुवातेचेर आसा। गजाल म्हळ्यार शेजारी पाकिस्तान, नेपाळ आणि म्यानमार लेगीत हे वळेरेंत भारताच्या खूप फुडें आसा। युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन नेटवर्क 2012 सावन अशे तरेचे अहवाल तयार करता। मत सर्वेक्षण आणि जीण मूल्यमापन आणि जीडीपी, वय मर्यादा तसेच स्वातंत्र्य या घटकाचो अभ्यास करून हो अहवाल तयार करतात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। आयज फाल्यां करीत निमाणे भाजपाक सरकार स्थापन करपाक मुहूर्त सांपडलो। खासा गोपा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयचे नवे सरकार 24 मार्चाक अस्तित्वात येतले अशें कळटा। 24 मार्चाक मुख्यमंत्री तशेंच हेर मंत्र्यांचो सोपूतविधी राजभवनाचेर जातलो। मुख्यमंत्री म्हणून ह्यान पयलींच डॉ प्रमोद सावंताचें नांव निश्चित जालां। गोंय विधानसभेच्या निकालाची मतमेजणी 10 मार्चाक जाली। ते उपरांत आतां 14 दिसांनी नवे सरकार अस्तित्वात येतले अशें कळटा। मोगो पक्षान भाजपाक दिल्ल्या तेंक्याक विरोध तशेंच मुख्यमंत्री पदा खातीर लागिल्ली सर्त हे खातीर सरकार स्थापनेक मातसो कळाव लागलो अशें मत राजकीय जाणकारांनी व्यक्त केलें। ह्या विशीं आमकां चड म्हायती दितात आमचे खबरकार सुशांत गावस। कोरोनाचे प्रमाण उणें जाल्ल्यान आतां दुयेंती मेळपाचें प्रमाण 2% परस सकयल आयलां। शुक्रार आनी शेनवारच्या 24 वरांत वट्ट 5 नव्या कोरोना दुयेंतींची नोंद जाली। ह्या काळांत एकूय दुयेंतीक मरण आयलें ना। फाटल्या 24 वरांत 14 जाणांनी कोरोनाचेर मात केलो। दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42%चेर पावलां। तेका लागून मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। आतां मेरेन गोंयांत कोरोनाचे 2,45,248 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 2,41,363 दुयेंती बरे जाले। सक्रिय दुयेंतांचो आंकडो देंवून तो 55चेर पावला। शेनवारा उपचारा खातीर एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत दाखल जालो ना। आतां मेरेन 1,90,147 दुयेंती घरा आयसोलेशनान रावले जाल्यार 31,418 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले।
हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत कमी अदीक प्रमाणात पावसाचो शिवर पडलो. फाटल्या कांय दिसांनी गरमी वाडिल्ली तशेंच हवामान खात्यान पावसाचो अदमास उक्तायल्लो. त्या प्रकरणाक पावसान शेनवारा सांजे मुहूर्त सापडलो. वाळपयच्या सावार वाठारांत पावसान हाजेरी लायली. ह्या पावसाक लागून गरमेन तापिल्ल्या लोकांक मातशी थंडाय मेळ्ळ्या, पूण काजी बागायतीचेर मात हाचो वायट परिणाम जातलो. कोडार बेतोड्या एका तरणाट्याक बडोवपी 2 पुलिसांक निलंबीत केल्या. रामा खाणेकर आणि ओमकार मानकर अशी ह्या पुलिसांची नांवां आसा. फोंडे पुलीस स्टेशनाचेर ह्या प्रकरणाची कागाळ नोंद जाली. कोंड्याच्या बडयेन पुलिसांनी ह्या तरणाट्यांक बरोच शेपलोन काडलो. हातूंत त्या चल्याक बरोच मार लागला. उपचारा खातीर तांकां बांबोळेच्या गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केले. फोंडेच्या पुलीस निरीक्षकान दिल्ले म्हायती प्रमाण मारय बडय केल्ल्या पुलिसांचेर FIR दाखल करून तांकां निलंबीत केल्या खंय. उदक लेगीत जाल्ले रगत आणि रगत लेगीत जाल्ले होऊन भावा तुका याद आसा 18 जून. मनोहर राय सरदेसाय हांची कविता याद करता तेन्ना गोंयकारां मदीं क्रांतीची कीट पेटोवपी राम मनोहर लोहियाक कशें विसरूं येता. ताच्या नांवान बांदिल्ल्या म्हापशेच्या गार्डनाची दशा पळोवन गोंयकारांचें रगत खतखतल्या शिवाय रावना. म्हापशेच्या लोहिया गार्डनाचो होळयेच्या नांवान बुरशेपण करपाक वापर जालो. पुराय गार्डनांत सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी सिगारांची बॉक्सां पातळून पडिल्लीं. हाचेर म्हापशेकारांनी आपलो राग उक्तायलो. म्हापशेचे लोहिया गार्डन जाले बेबद्यांचो अड्डो. होळयेच्या धुंदेत लोहियाक विसरली म्हापशेची नगरपालिका. गोंय सुटके झुजाची कीट पेटोवपी लोहियाचो अपमान. म्हापशेचे नागरीक तिडकले, नगरपालिकेचो निषेध. गोंय राज्याक पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त करपाक 18 जून 1946 गोंयच्या सुटके झुजाची कीट पेटयली म्हूण समाजवाद चळवळीचो खापो फुडारी राम मनोहर लोहियाच्या नांवान गोंयांत स्मारकां आनी गार्डनां आसात. मात लोहियाच्या नांवार म्हापशा आशिल्ल्या ह्या गार्डनांत होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी शिगारा फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेचे नगरपालिकेन लोहियाच्या नांवाक काळें फासला. ह्या गार्डनान आयज अशें जाला की एक शिगमोत्सवाच्या निमतान एक कार्यक्रम हांगासर जाल्लो आसा आनी ह्या कार्यक्रमाक हांगासर खंय पालिके तर्फे परवानगी दिली. पूण हे राम मनोहर लोहिया नांवान जे गार्डन आसा ह्या गार्डनान हांगासर प्रत्येक ठिकाणी काना कोपऱ्यान आमी आज पळयलें न्हू जाल्यार सोऱ्याच्यो बाटल्यो पडलेल्यो आसात, सोऱ्याचे कार्टून्स पडलेले आसात, डस्टबिनान सोऱ्याच्यो बाटल्यो आसात. म्हापशेचे लोहिया गार्डन ज्येष्ठ नागरीक भुरगे आनी बायलांच्या मनरिजवणी खातीर उपेगी थारता. जाणटे नेणटे हे गार्डनांत लोहियाचे समाजवादी विचारांक चर्चेंतल्यान फुडें व्हरतात. मात अजापाची गजाल म्हणल्यार ह्या घडिल्ल्या प्रकाराक नगरपालिकेची परवानगी आशिल्ली ही लजेची गजाल उक्ताडार आयल्या. म्हापशेच्या नगरपालिकेन ह्या गैरप्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी थळावे करतात. पूण ह्या गोष्टीचो हांव निशेध व्यक्त करता. म्हापशेची नगराध्यक्षा शुभांगी वांयगणकर ही जी आपण म्हणटा आपण सगळ्या म्हापशेवर लक्ष दिता म्हणून, जाल्यार तिका हांव अजुनूय एक निवेदन करता, आवाहन करता आसतना सांगूंक सोदता की तुजे जेन्ना ह्या तुमी भाजप मंडळाचे तुमी पदाधिकारी म्हणटात, तुमी निवडून येवन ते एका पक्षाक वयतात तेन्ना तुमचे सगळ्यांचे पदाधिकारी आसतात, मंडळ आसता, कोण आसता, जाल्यार सगळ्यांचे लक्ष हांगा कशें गेलें वचूना. लोहियांच्या नांवार आशिल्ल्या ह्या गार्डनांत होळयेच्या नांवार सोरो पिवप आनी सिगार फुकपाक परवानगी दिवन म्हापशेच्या नगरपालिकेन लोहियांच्या नांवाक काळ फासल्या. नगरपालिका हाचेर कितें कारवाय करतली हें पळोवपाक पडटलें. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन हांव स्नेहा हजोटीकर. केरी तेरेखोल दर्यादेगेचेर सरकारान आजून मेरेन पर्यटकां खातीर कांयच सुविधा करूंक ना अशी थळाव्यांनी कागाळ केल्या. फाटल्या वर्सा वादळाक लागून पुराय वाठार नश्ट जाल्लो. हो वाठार हाल्ली पर्यटकांनी भरता, पूण लोकांक गरजेच्यो आसता त्यो मुळाव्यो सुविधा
हांगासर आसून लेगीत त्यो लोकांक वापरपाक मेळना. त्या खातीर सरकारान बेगोबेग ह्या प्रश्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळावी लोकांनी केला. ट्रान्सपोर्ट चालू आहा इतलो आहा. पूण हांगा एकूय टॉयलेट ना, वॉशरूम काय ना. आमी इतलेंच मागता आमच्या सरकारा कडेन, जो आतां नवीन सरकार येता तेजे कडेन इतलेंच मागता कितें आमकां हांगा टॉयलेट जावं वॉशरूम आनी हे सगळे चेंजींग रूम बी सगळे हांगा हाडून आमकां दिवपाचे. पळय तर पळोवंक शकता तुमी सर, हांगा एकूय चेंजींग रूम नासतलो तुका. गेस्टां हांगा ओपन एअर हें करता. आमचो मेन आहा तो सकयला आसा आनी हांगा रोड आहा, खूब प्रॉब्लम जाता रोडा खातीर. नव्या सरकारा कडेन इतलें सांगूंक सोदता की तेंच्यांनी हांगा रोड बी आमकां मातसो सारको करून दिवचो. मे महिन्याच्या 16 तारखेक बरें वादळ येवन हांगल्ले जे चेंजींग रूम आणि शौचालय आशिल्ले ते शौचालय आणि चेंजींग रूम जमीनदोस्त जाल्ले आसात. पूण त्या उपरांत सरकारान हाचेर कांयच लक्ष दिलें ना. जे भायर गांवांतून आणि भायल्या देशांतल्यान जे पर्यटक येतात त्यांच्या खातीर हांगासर कसल्याच प्रकारचे सोयी नात. चेंजींग रूम ना, शौचालय ना, पार्किंग वेवस्था ना, किनाऱ्यार येवपा खातीर सादो रस्तो ना, पांय वाटो तर सोडूनच दियाच, रस्त्याचो पत्तो ना. पणजे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मिरामार रस्त्या कुशीक पार्क बांदपाचें काम चालू आसा. हो पार्क धाकट्या भुरग्यांक खेळपाक आनी फांतोडेचेर धांवपाक वचपी लोकांक फायद्याचो आसतलो. ह्याच हेतान हो पार्क बांदपाक येतला. हो पार्क टायल्स घालून चकचकीत करपाचें थारायलां. ह्या पार्का भितून पर्यटकां खातीर धाकटे गार्डन आसतले अशी म्हायती मेळ्ळ्या. फाटल्या 10 वर्सांनी काजूच्या उत्पादनाक बरोच मार बसला. सरकार तशेंच शेतकी खातें लेगीत ह्या लुकसाणाची भरपाय कांय दिना. पारंपारीक वेवसाय म्हणून हो धंदो फक्त नांवा खातीर उरला, पूण हातूंत पयलीं सारकी जोड ना अशें काजूकार पांडुरंग गांवकार हांणी सांगलां. तो सीझन वार्षिक सीझन जो आसा आमचो तो एंड ऑफ फेब्रुवारी किंवा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च स्टार्ट जातालो. म्हणून काही कारणांक लागून कारण म्हणजे हे नेचराच्या एका कोप म्हटल्या भशेन जाता. पयलीं जेन्ना चवारताल्यो काजी तेन्नाच पावस पडलो आनी पावस पडल्या नंतर तें जें फूल येवपाचें बंद जालें. आनी आतां तुमी पळयता आसतलें एटमॉस्फियर कसो आसा तो पळय. एटमॉस्फियर सामको पावसान भरिल्लो आसा आनी हेका लागून ह्या वर्सा अजून पासून जशें जाय तशें पीक येवंक जाय आशिल्लें आमच्या ह्या काजूच्या हेका. म्हाज्या तशें न्ही, सगळ्यांचोच आवाज तसोच आसा. कित्याक हांव पयलीं दिवचले गेल्लो. हे सायडीक आमचे कोण मातशे अशे फ्रेंड सर्कल ज्यांचे काजू धंदो आसा ते म्हाजे कडेन बातचीत करताले आनी सांगताले बाबा रे ह्या वर्सा दादा व्हडलोसो धंदो ना मरे. हांवें म्हटलें म्हाजेय तशेंच आमगेर सुरवातीच्या काळान जवळ जवळ 10-15 वर्सांची पयलीं जवळ जवळ 4 बायलांच आसतालीं काम करपाक, काजू जमा करपाक आनी एक मनीस हाडपाकूच आसतालो. त्या वेळार कितें जातालें पयलीं आतां हें मशीन येयल्ल्या कारणान हेजेर आमी रस काडटा. समज शेतकऱ्यां कडेन आकर्शण जावं शेतकऱ्यांक हे शेतकऱ्यांक फायदो कितें जावंक जाय न्हू, नाल्यार खंयचे पळय आमच्या सारकेलो कोणी आसा एखादे वेळी
फाटल्या 3 वर्सांत गोंयांत पेट्रोल डिझेलाचेर चलपी गाडयांच्या नोंदणीत उणाव जावन इलेक्ट्रीक गाडयांच्या मागणेंत वाड जाल्या. 2019 41 इलेक्ट्रीक गाडयांची नोंदणी जाल्ली. 2021 मात ह्या आंकड्यात वाड जावन 1095 इलेक्ट्रीक वाहनांची नोंदणी येरादारी खात्या कडेन जाल्ल्याची माहिती मंत्री नितीन गडकरी हांणी लोकसभेत दिल्ले लेखी प्रश्नाच्या जापेत नमूद केल्या. पर्यावरण संरक्षण आणि पेट्रोल डिझेलाच्या उणावाचेर मात करपाक केंद्र सरकारान 2018 पासून इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीक उर्बा दिवपाक सुरवात केल्ली. शेनवारा रातच्या 7:30 वरांचेर म्हापशा टॅक्सी स्टँडार शिगमोत्सवाची कार्यावळ जाली. ही खाशेली कार्यावळ म्हापशा नगरपालिकेन आयोजीत केल्ली. ह्या कार्यावळीन खास महाराष्ट्रांतल्या लावणी नाचपी आनी गावपी कलाकारांक आपोवणें दिल्ले. बायल्यो, दादले, जाणटे तशेंच माणकुल्या भुरग्यांनी लेगीत लावणीचो आस्वाद घेतलो. कोण आले बरोबर? कोण? मम्मी आली आहे, पप्पा मम्मी आली. बरोबर. तर सगळ्या चिमुकल्यांसाठी जोरदार टाळी होत्या. बाळ्ळीच्या श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण संस्थानाचो वार्सुकी जात्रोत्सव शिडयोत्सव 23 ते 27 मार्च मेरेन मनायतले. बुधवारा 23 मार्चाक सकाळी धार्मीक विधी जाल्या उपरांत दनपारां अभिषेक, रातच्या 10 वरांचेर विजय रथांतल्यान मिरवणूक आनी पालखी उत्सव जातलो. त्याच्या उपरांत ना म्हणप ना हे कोंकणी नाटक जातले. शेनवारा 26 मार्चाक सकाळी 8:30 वरांचेर शिडयोत्सव आनी आयतारा 27 मार्चाक सकाळी 9 वरांचेर गुलाल, दनपारां महाआरती, प्रसाद उपरांत रातीकडे खाम गाराणें जाले उपरांत उत्सवाची सांगता जातली. काँग्रेस फुडारी विजय बिकेन घातिल्ल्या राजकी बॉम्बा उपरांत राजकी मळाचेर आरती परती चर्चा रंगपाक लागली. शेनवारा घातिल्ले पत्रकार परिशदेंत गोवा फॉरवर्डान ह्या विशीं दुबाव उक्तायलो. विजय बिके जे उलयला ते ताचेच उलोवप काय ताच्या खांद्यार बंदूक दवरून आनी कोणें फार मारपाचो यत्न केला, त्याच्या फाटल्यान आनीक कोण सूत्रधार आसा काय कितें असो दुबाव गोवा फॉरवर्डाचो फुडारी दीपक कळंगुटकारान उक्तायलो. तशेंच काँग्रेस गोवा फॉरवर्ड युती विशीं लोकांच्या मनांत निमाणे मेरेन दुबाव आशिल्ल्यान ताचो फटको वेंचणुकेंत दिसून आयिल्ल्याचें ताणें ह्या वेळार सांगलें. जे कितें गोवा फॉरवर्डाचेर उलोवप केलां तेचो हांव निशेध करतां. तेणे काँग्रेसीचेरूय टिका केल्या, तो तेंचो अंतर्गत मामलो आसा. पण जेन्ना स्वताच्या पक्षारूय जेन्ना टिका करतात तेन्ना तेका त्याच्याच पक्षांसून आनी कोणाची फूस आसा काय कितें होय विचार करपाक पडटा. कारण तेंचे कडेन स्वताचो तेंच्या पक्षाचो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट आसा, तेचे परमिशन घेतलेले काय कितें हाणें प्रेस कॉन्फरन्स घेताना. आणि असो संभ्रम करू नये. कारण आज खऱ्या अर्थान जर कितें असलें जाल्यार विरोधकाचेर उलोवप जावपाक जाय आसलें. आणि ते न करता स्वताच्या अलायन्स पार्टनरांचेर आणि स्वताच्या पक्षाचेर टिका करप हे उचित ना. आयज संवसारीक खोशयेचो दीस देखून तुमची खोशी वाडची, तुमच्या मुखामळार हांसो फुलचो म्हणून गोमंतक टीव्ही तुमच्या मुखार घेवन येता एक हास्य कलाकार. नाव रोहिदास आणि ऑर्गनायझरांनी न्ही आमकां एक फॉर्म धाडलेलो. तितून फॉर्मान बरयल्लें वाय डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दीस कॉम्पिटिशन. पयली गजाल म्हणजे तुमी 10,000 प्रायज दवरला, थंय हांव फ्लॅट जालो.
आनी दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव इतलो फनी की म्हाका कोणूच सिरियस घेयना. घरा जाल्यार मात्तूय ना. पयर हांव डॅडी आनी मां जेवपाक बसलेली. सो डॅडीन म्हाका जेवताच विचारलो लागलो की बाबा आतां तुजें 3rd इयर आतां तुवें फुडें कितें चिंतलां. सो हांवें आदले दिसा तें पिक्चर पळयलें शादी में जरूर आना. तितून कितें जाता तें चेडूं आसा पळय तें आमच्या हिरोक चिकीता आनी तें पळोवन वयता. सो आमचो हिरो आसा पळय तो IAS ऑफिसर जावन बदला घेता. #ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी. सो अब्बा टब्बा चब्बा डॅडी म्हटलें हांव IAS ऑफिसर जातलो. डॅडीन झण्ण करून मारलें. आनी तुमकां हांव खरें सांगता तो आवाज इको आलो झण्ण 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 फट 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 फट. आनी शपथ घेवन सांगता तुमकां त्या दिसा आमगे सुक्या सुंगटाचें हुमण आनी तांबडी भाजी आसली. पोल्याक आजून तेजो वास येता. सो आयज सकाळच्यान एन्जायटी येता की हांव इतल्या लोकां फुड्यान कसो उलयतलो. सो हांवें म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो सर्वेश विपूल मातशें कितें केल्लें बरें आतां हांवें इतलो स्ट्रेस आसा आतां कितें करूं. तें म्हाका सांगता चल सोदुगे बसोया खंय. म्हाजे हांगा बसल्या आनी एका खंय सोदुगे बसय. सो कोणाक खबर ना पळय सोदू म्हटल्यार कोण तो. सो सोदुगेर फामाद चिली मेळटा गोंयची. सो आयले जाल्यार खावन चला. सो न्ही मडकय मतदारसंघाचे कोण आसा हांगा आसा मरे. मातसो उजो जावं न्ही. करा मातसो उजो. कित्याक हांव मडकयचोच भुरगो आमची उर्बा वाडया. कारण मडकय आमकां राष्ट्रीय पातळीचेर व्हरपाक जाय. मडकयची आमकां उदरगत करपाक जाय. अशें हांव न्ही अशें 22 वर्सां जालीं पात्रांव सांगता. सो पयर न्ही आमी भुरगे न्ही पात्रांवागेर गेले. हरशीं पात्रांव आमकां केन्नाच ना म्हणना. पयर पात्रांवागेर आमी गेले आनी म्हटलें पात्रांव म्हटलें एक डोनेशन जाय आसलें नरकासुराचें. आनी पात्रांव न्ही टॉयलेटीच्यान येतालो. कितें हात तरी धुवपाक दिया मरे. पात्रांव तुमी उजव्या हातान धुता. कितें त्या माध्यमांतल्यान आनी त्या हातांतल्यानूच तें धुवपाक जाय. आनी म्हाका तुमी कितें पिशे समजल्या. पयर जाल्यार तुळशी लग्नान तुमी आतां रे नरकासुराचें डोनेशन घेवंक जायना. कितें तुमकां कांय खबर ना. थंय गोविंद प्रियो मतदारसंघात म्हाजी फाट सोडिना. हांगा केतन म्हणटा आपणाकूच तिकेट दी तूं हांगा फोण्याची. थंय मितील घरा रडटा मडकय पप्पा हांवूच रावतलो म्हणून. कितली टेन्शन आसा मरे तकलेन. सो न्ही तुमी गोवन न्यूज कोण पळयता हांगा गोवन न्यूज. समज गोवन न्यूज पळयता न्ही तुमकां कसली पिक्चरां पळोवपाची गरज ना कसली वेब सिरीज पळोवपाची ना. कित्याक तुमकां सगळो एंटरटेनमेंट तितून मेळटलो. पयलो न्ही म्हाका एक तेंचे न्ही आतां म्हाज्या वयाचे भुरगे न्ही शिला की जवानी मुन्नी बदनाम मागीर नोरा फातर्पेकराची तेंची सोंग आयकोन व्हडले जाल्या. वेरेज हांव गोंयचो लोकविनायक आमचो तुमचो लोकविनायक रवी नायक असली सोंग आयकोन व्हडले जाला. #सॅड लायफ. आनी कितें काय म्हटल्यार न्ही तेंचे एंकरूय बरे फॉर्मान आसता. इतल्या कॉन्फिडन्सान न्ही सांगता की तुमी सामकें खरेंच दिसतलें तुमकां. एकटो आनी म्हाका एंकर सामकोच आवडटा पळय तेजी स्टायल अशी आसा. नमस्कार आयच्यो मुखेल खबरो 24 तारखेक पडटलो घोग्यांनी पावस. सो इतलो तो कॉन्फिडंटान सांगता की हांवें सगळे म्हाजे प्लॅन कॅन्सल केले. आतां हांव सिंगल सो चड व्हडले काय JW मॅरियटान तशें कांय ना आमचें. आमी बारीक मनीस. सो आमी हांगा सोदुगे खावपाचे आसले चिली. मागीर आमी GCN वयतले आसले. कल्पनान आयस्क्रीम घातले आसले. सो सगळे प्लॅन कॅन्सल केले. घंटा एक थेंबो ना पावसाचो. TV म्हाका फोडूची दिसली पूण कितें जालें बापूय म्हाका फोडटलो आसलो मागीर. तर ह्यो आसल्यो गोमंतकाच्यो खबरो. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. खंयच वचूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक TV.